नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश कावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 3 वर्सांत गोंयच्या गोशाळांनी 2814 मायज गोरवांक मरण खात्यान कारण स्पश्ट केल्लें ना 2022 ते 25 मजगतीं गोशाळांक 63 कोटी मायज फंडींग मायकल विश्वजीत काब्रालान विरेशाक कांय न्ही कसो समजुपाची चूक करची न्ही 70th IITचेर ह्या आदी दोणको दिला विरेशाच्या परफॉर्मन्साची आर्जीत तोखणाय दर वर्सा प्रमाण अंदूय 10 ते 12 ऑगस्ट मेरेन तिरंगा यात्रा 12 तारखेसावन स्वतंत्रताय दिसा मेरेन हर घर तिरंगा बीजेपीचो उलो 14 तारखेर विभाजन विभीषिका दिसाची याद ACGLाचो सब कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार चलयता भायलो 8 गोंयकारांक काडले म्हणून बोवाळ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा काडूना बोवाळा उपरांत खंय अळंग परत घेतले मोर्जे विठ्ठलदास वाड्यार दर्यादेगेर बुरशेपणां हॉटेलाची वेस्ट दर्यांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान बेगोबेग एक्शन घेवची पंचायत मागता मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत उतर दिवनय गोंयांत उबर कॅब सर्व्हिस नेटान शेनवारा सकाळी मोपा विमानतळार थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी धरलो उबरवाल्या सुतांचे पुनवेक दर्यांत नाल्ल सोडून दर्याची पुजा भाव भयणीचे रक्षाबंधन उमेदीन स्कुलाच्या भुरग्यांनी बांदल्यो राखयो तीन वर्सांत गोंयच्या गोशाळांनी 2814 मायज गोरवां सोंपल्यांत म्हयन्याक सुमार 80 गोरवां गोशाळांनी मरण आंकडो तिप्पट वाडला 2022 ते 25 मजगतीं सरकारा कडल्यान गोशाळांक 63 कोटी मायज फंडींग जालां स्पेशल रिपोर्ट गोंयांत रजिस्टर आशिल्ल्यो 8 गोशाळा आसात 8 गोशाळांनी मेळून वट्ट 6213 गोरवां आल्शिरो घेतात डाटा मेळटा ते प्रमाण फाटल्या 3 वर्सां गोंयांत आशिल्ल्या गोशाळांत 2814 मायज गोरवांक मरणा फाटल्यान नेमकें कारण कितें तें पशुसंवर्धन खात्यान स्पश्ट करूंक ना गोशाळांनी 6213 गोरवां आल्शिरो घेतात सगळ्यांत चड गोरवां मारपाचो आंकडो मये दिवचलच्या गोमंतक गोसेवक महासंघ गोशाळेंत नोंद ह्या गोशाळेंत 4435 गोरवां आसात आनी 1709 गोरवां मरण दुसरी चड मरणां जांबावलीच्या ध्यान फाउंडेशनांत नोंद हे गोशाळेंत 914 गोरवां आसात आनी 904 गोरवांक मरण आयला वाळपयच्या अखिल विश्व जय श्रीराम गोवर्धन केंद्रांत 435 गोरवां आसात आनी 102 गोरवांक मरण काणकोणच्या कामधेनू गोरक्षा संस्थेत 209 गोरवां आसात आनी 18 गोरवांक मरण सावयवेरें लिव्ही सिनर्जी गोशाळेंत 11 गोरवां आसात आनी 16 गोरवांक मरण शिवोले वेलफेअर फॉर एनिमल इन गोवा गोशाळेंत 50 गोरवां आसात आनी 5 गोरवांक मरण सांकवाळच्या शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्टांत 7 गोरवां आसात आनी 1 गोरवाचें मरण नोंद ना दाबाळ फोंडेच्या ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल्स एंड एनिमल वेलफेअर गोशाळेंत 152 गोरवां आसात आनी 59 गोरवांक मरण मजगती ह्यो गोशाळा चलपा खातीर ह्याच काळांत सरकारान 63 कोटी रुपयाचो निधी दिला 2022-23 आनी 24-25 ह्या काळांत सरकारान 63 कोटी परस चड 8 गोशाळांक दिला 2022-23 14 कोटी 2023-24 26 कोटी 2024-25 21 कोटी निधी दिला प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार वाळगोयचो आमदार विश्वजितान विरेश आनी आरजी कांय न्ही कशें समजुपाची चूक करची न्ही IIT वेळार ताका हात जोडून पांय पडूंक लायला अजून 1.5 वर्स उरलां नाका शेवट करून सोडटले आरजीचो मुखेली मनोज परबाची शिटकावणी आरजीचो विरेश बोरकार खंय विधानसभेत शायन
आमदार जो रुलिंगेचो आमदार विदेशाची फकाणां मारता तो गोंयकारांची फकाणां मारता, जो पोगोची फकाणां मारता ती पर्सन ऑफ गोवन म्हणजे नीज गोंयकाराची फकाणां मारता, हे सगळ्या लोकांनी तकलेन दवरलेले आसा. आनी हांकां हे जे आमदार जे बोवाळ मारता पळय तांकां पयलीं म्हटल्यार गोंयकारांची मताची गरज ना. तेंच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलेशेच झोपडपट्टी करून दवरलेले आसा, इल्लिगल वोटर करून दवरलेले आसा, काब्रालानूय दवरलेले आसा, मायकलानूय दवरलेले आसा, विश्वहितानूय दवरलेले आसा. मायग्रंट वोटरांक सपोर्ट करपाक लागून गोंयकारांक फोंडान घालप आनी गोंयच्या एमएलएक थंयसर टॉन्ट करप आनी डिस्टर्ब करप हेंचें काम, आनी ते तितलेंच करपाक शकता. आनी विश्वजीत राणे आमकां तूं मदन म्हण, आमकां तूं आनी कितें म्हण, नाजाल्यार आनी तूं आमकां डिस्टर्ब करपाचो हें कर, ना धमकी दिवपाचो प्रयत्न कर. तुका आमच्या भुरग्यांनी घाम काडून तुजी IIT आसा पळय ती भायर धांवडली, तुका पांयां पडपाक लायलो, तुका रडपाक लायलो. ह्याय फुडें आनी 1.5 वर्स आसा. ह्या 1.5 वर्सान तुका आनी कितले आमी रडयतले आनी कितें जातलें तें तूं उगडास धर. आनी मायकल लोबोक ताका तर आमचे भुरगे दीस रात रडयत आसता, ताका एक्सपोज करीत आसतात. हे खेपे आजचो आवाज सभाघरांत गाजलो. आमदार गिरीश बोरकारान वेगवेगळे गोंयकारांचे मुद्दे सभाघरांत मांडले म्हूण गोंयभरांतल्या आरजी फुडाऱ्यांनी आमदार गिरीश बोरकाराचें कौतुक केलें. एकटो आमदार जर इतके करूंक शकता जाल्यार तुम्ही 5, 8, 10 जाणां येत जाल्यार कितें जातलें काय म्हणून हे सगळें पळयतलें म्हणून. विरेशान जें कितें केलें तें हेच्या पयलीं केन्नाच जावनासतलें. हेजे पयलू जशें बाब विश्वेशान सांगला आमी असेंब्ली पळयता असो आवाज जे गोंयकारां लागून केन्ना आवाज आमी असेंब्ली पळोवना. आयज प्रत्येक लोक सांगता विदेशात ताका पॉलिटिकल बॅकिंग ना, कांयच बॅकिंग ना पॉलिटिकल. कोणूच त्याचा पॉलिटिक्सान ना. एक निवड भुरगो तो. आनी देखून हांव एज अ RGP विमन्स विंग प्रेसिडेंट ताका नंबर 1 पोझिशन दिता. आमच्या नीज गोंयकारांचो आमदार बाब विरेश बोरकर. हे विरेश बोरकारान आयज असेंब्ली हालयली आनी तो जावन एक फ्रीडम फायटराचें रगत. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. भुंयपाल 70चे ACGLाचो सब कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार, पूण चलयता भायलो. 8 कामगारांक कामावेल्यान काडले उपरांत कंपनीचें कांड एक्सपोज. गोंयकार कामगारांक अकस्मात काडले म्हूण कामगारांची कंपनी मुखार निदर्शनां. कंत्राटदार म्हणटा काडूना, गैरसमज जाला. बोवाळा उपरांत कामगारांक अंग कामार घेतले. एक भी भेजा बाहर वाले का एक भी भेजा. सब लोग मेरे को सेम है. बाहर नहीं है तो बाहर का एक तो आदमी चाहिए था. सब ऐसा नहीं है. बाहर वालों को क्यों भेजा? अरे बाबा आज सामान लाने के लिए बोला. सामान लाने के लिए बोला. भुंयपाल 70तल्या सरकारी ACGL कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट गोंयकाराच्या नांवार पूण चलयता भायलो म्हूण उक्ताडार आयलें. दिसवड्या येणावळीचेर कामगार कंपनीन काम करतात, मात फक्त गोंयकार कामगारांक कामार येवपाचे आडायतात म्हूण कामगार उलयले. तशेंच सरकारान हाचेर लक्ष घालचें, गोंयकारांक प्राधान्य दिवचें म्हूण कामगारांची मागणी. आणि तो कॉन्ट्रॅक्ट घेवन लायसन काढला गोंयच्या भुरग्यान कॉन्ट्रॅक्टरान जे हे कॉन्ट्रॅक्ट चलयता ते सगळे घाटी चलयलेले आहा भायले. अजून आमकां 1.5 महिनो कामाक जाल्लो. अजून सेफ्टी ना, हेल्मेट ना, कितेंच ना. आमकां कितें जाल्यार हे पळोवन घेतले. आनी तो म्हणजे सांगता घरा कडसून चस्मो बी हाड म्हणटा जवळ आनी आमकां घरा कडसून घालनी म्हणटा शूज स्पेक. कंपनीन भुरगे भितर येयले उपरांत कितें म्हणपा लागलो सुपरवायझर मेन पावर चड जालो म्हणपा लागलो. तेन्ना गोंयच्या भुरग्यांक 8 जाणांक कितल्या जाणांक तुमी घरात चला म्हणपा लागलो. रिस्पेक्ट दिना, काय ना सुपरवायझर जाय ते उलयता आपणाक. हें कितें नाका आसलें. अरे गोंयांतली कंपनी जाल्यार गोंयकारांकूच कित्याक धमकी. 8 जाण भुरगे डायरेक्ट घरा चला म्हणून. आनी तांकां काम जाय जाल्यार आपूण फोन करून सांगता की तुमी कामाक येवपाचें म्हणून. जेन्ना तो फोन करतलो तेन्ना भुरगे आमचे येवपाचे, नाल्यार येवपाचे ना, घरा रावपाचे. मी 2 जण सावंतवाडीवरून येतो. आम्हाला काहीच सांगितलं नव्हतं. आम्ही सकाळी आलो, सकाळी बसमध्ये काम करायला चढलो. मंजूने बोलवलं आणि तुम्ही म्हणाल घरी जावा. डॉक्टर प्रमोद सावंताक विनंती करता की हो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा गोंयकारांकूच मेळचे आनी गोंयकारांनूच चलोवचे. जाल्यार कंत्राटदार म्हणटा गैरसमज जाला, कोणाक कामावेल्यान काडिल्ले ना. एक 8 लोगों को मंडे से आओ. आज मैन पावर ज्यादा है और ट्रेनिंग देने के लिए एसोसिएट मंडे से आएंगे. तुम लोग आज और कल 2 दिन छुट्टी लो. मंडे से आने के लिए बोला था सर. ये लोग क्या बोला, उधर से आके ये लोगों को बोला कि हम लोगों को आज जाने के लिए बोला है. किसी को काम से नहीं निकाला. लेकिन गोवा वालों को क्यों कम कर रहे हो? उनको किसी को भी काम से नहीं निकाला. मैं अभी भी बता रहा हूँ, किसी को भी काम नहीं किया, किसी को काम से नहीं निकाला. बस आज के लिए कल के लिए 2 दिन का छुट्टी दिया है. किसी को काम से नहीं निकाला है. कामगारांनी कंपनी भायर केल्ल्या बोवाळा उपरांत तांकां परत कामार घेतले म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. मोरजे विठ्ठलदास वाड्यार दर्यादेगेर बुरशेपणां. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इन्स्पेक्शन करूनय एक्शन कित्याक घेतली ना काय म्हूण मोरजेचो सरपंच उलयता.
हॉटेलांची सगळी वेस्ट खंय दर्यांत, थंयचे नुस्तें खातल्यांक भंय. सरपंच हॉटेलांचेर एक्शन मागता. दर्यादेगो गोंयची सोब, नुस्तें गोंयकारांची वळख अशें आसतना लेगीत ह्यो दर्यादेगो प्रदुशीत जातना दिसल्यो. मोरजेच्या दर्यादेगेर हॉटेलवाल्यांनी केल्ली घाण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आडनदर केल्ल्यान जातले त्रास उक्ताडार आयले. चेक केले जाल्यार तितून म्हाज्या हिसपान न्हू ते आयदनांचे वेस्ट आसता पळय ते वेस्ट आसा बसलेले ते चिकल आहा. एक्चुअली हे हॉटेलाचे आमी सगळे एनओसी रिजेक्ट करून तांकां आमी ऑलरेडी डेमोलिशनाची ऑर्डर काडला आमच्या थ्रू. प्रॉब्लेम कितें जाता जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ हांव तेचेर आतां आरोप करूंक सोदता कारण सरपंचान आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येतात हांगा आमी खूब फावटी पळयलें येतात आनी वयतात आनी ही असली घाण तेंच्या फुडल्यान जाता ती कशी परमिशनां दिता म्हाका कांय कळना. कारण जेन्ना असली घाण जेन्ना बिचार आतां दर्यार तुमी पळोवंक शकता तेंच्यांनी खाला उडयला खालांतून आमच्या आतां नुस्त्याचो सिजन चालू जातलो. सो आमी हे घाणीचें नुस्तें आमी खावप गोंयकारांनी भायले येतले आनी हॉटेलां चलोवन वयतले. आमी आतां कोणी म्हणटले पंचायतीक दीस आनी पंचायतीक दीस आमी लास्ट टायम तेंचे क्लियर केल्लेले. आतां प्रॉब्लम कितें आसा जाल्यार ही वेस्ट खंयच घेयना सिवेज प्लांटाचेरूय घेयना. तितून आतां वेस्ट आमच्या गार्बेज सुपरवायझरान जेन्ना फोडून पळयली पळय तेन्ना वेस्ट तितून काही गज कितें तरी घाणीची वेस्ट आसा. सो हांवें तेंच्या दोनूय मॅनेजरांक सांगलां ते क्लियर जावपाक जाय कारण ते क्लियर जायना ते उदकांतून व्हांवून वयतले. हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवचें आनी ते एक्झॅक्ट चॅक करचें तशेंच तेचेर इन्क्वायरी करची कारण तो हाडून आपल्या प्रॉपर्टीन डंप दवरता बरो आसा पूण असो डंप दवरपाक शकना तो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हांगा येवचें आनी ही कसली वेस्ट पळय ती स्वता तेंच्यांनी चॅक करची आनी तेंचें लायसन जर दिला तेंच्यांनी जाल्यार ते सस्पेंड करचें. सरपंचाक हाचे विशीं कळयलां बेगीन उपाय काडटले म्हूण सरपंचान खंय उतर दिलां म्हूण थळावो पंच उलयलो. आमी हेल्थाकूय लेटर केल्लें की अशें हे हॉटेलकार हाडटा हे हॉटेलकारांचेंच काम न्हू ह्या कोण लोकल हाडून उडोवचें ना अशें. ही तेची प्रॉपर्टी आहा तेणें उडयला. सरपंचा कडेन सांगला सरपंचाक सांगला सेक्रेटरीकूय सांगला आनी तेचेर हेल्थाक घेवन आनी एफडीएक घेवन प्लस आमचो मांद्रे पी आय आहा पळय ताका हें करून तेचेर कडक कारवाई करपाची अशें सरपंचाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी सेक्रेटरीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी नजरेक हाडले म्हूण आनी तुका एश्युरन्स करता की हेचेर कारवाई जातली विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. देशभक्तीच्या भावनेन लोकांनी तिरंगा यात्रा आनी हर घर तिरंगा अभियानात वांटेकार जावचे म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकाचो उलो. दर वर्सा प्रमाण अंदूय 10 ते 12 ऑगस्ट मेरेन तिरंगा यात्रा, 13 तारखे सावन स्वतंत्रताय दिसा मेरेन हर घर तिरंगा जातलो. ताचे मदीं नवे जनरेशनाक 14 ऑगस्टाक कितें जाल्लें तें कळपा खातीर विभाजन विभिचिका दिसाची कार्यावळ जातली. 10 ते 12 तारीख पर्यंत ह्यो मंडळ स्तराचेर खंय खंय तिरंगा यात्रा आसात त्यो जातल्यो. त्या तिरंगा यात्रेच्या निमतान गांवांतले सगळे नागरीक सगळे कार्यकर्ते आणि बाकीच्या सगळ्या हितचिंतक हांच्या बरोबर तिरंगा यात्रा वेगवेगळ्या जाग्याचेर जावंक जाय. 12 ते 14 तारीख पर्यंत शहीद प्रतिमा स्वच्छता अभियान ज्या जाग्याचेर शहीदांची स्मारकां आसा त्या स्मारकांकडे वचून आमचे आमदार मंत्री जनप्रतिनिधी लोकप्रतिनिधी पंचायत सरपंच जिल्हा पंचायती पासून पक्षाचे मंडळाचे स्तरावेले पासून सगळे बूथ स्तरावले कार्यकर्ते या सगळ्या हातून भाग घेतले. 14 तारखेक म्हणजे मदीं 13 ते 15 हर घर तिरंगा अभियान मेन जे म्हणटा ते 13 ते 15 प्रत्येकाच्या घरात 13 तारखेपासून तिरंगा लावपाचो कार्यक्रम जातलो. तो व्यवस्थितपणे तिरंग्यात सन्मानपूर्वक तिरंगा लायलो गेलो वतलो आणि ताची फोटोज जे आसा सेल्फी आसतले कितें आसा हे सगळे सरळ हे नमो एपाचेर जेणे करून कितले प्रमाणान हे सगळे जाले ताची आमचे कडेन एक नोंद आसची कारण एक मोठ्या प्रमाणान हे अभियान सकले स्तरापर्यंत वता आणि 15 तारखेक सांजचो सन्मानपूर्वक तो तिरंगो परत काडून आशिल्लो तसो आमी व्यवस्थितपणे आमी कपाटान दवरतात आणि त्याचबरोबर त्या तिरंग्याक आमी एक मान दितात वंदना करतात ते कार्यक्रम जावचो असो हो हर घर तिरंगा कार्यक्रम आसा. पण त्याही मदीं एक दिवस आमी जो ह्या फाटल्या अनेक वर्सां आमी करतात ताचें नांव आसा विभिचिका स्मृती दिवस. 14 तारखेक कितें जाल्लें आनी त्या लागून आमच्या हातून भितर विभाजन विभिचिकाच्या हातून भितर उलयनासतना मौन जुलूस काडप त्याच बरोबर खंय तरी इंडोर बारीकश्यो बैठको सभा घेवप आणि एक व्हडली प्रदर्शनी जी आसा ताचें आयोजन करप असो हो कार्यक्रम आसा. फाटल्या अनेक वर्सां हो कार्यक्रम चालू आसा आणि तातूंतल्यान
आमच्या नवीन जे जनरेशन आसा ते नवीन जनरेशना पर्यंत हो कार्यक्रम पावपा खातीर आमी वेगवेगळ्या स्तराचेर हे कार्यक्रम करतात. विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस, हॉरर डे. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. कुटबंद जेटीर परत डायरियाच्यो केशी. बाळी भलायकी केंद्रान हेल्थ चेक केल्या उपरांत 6 डायरियाच्यो केशी सापडल्यो. कुटबंद जेटीचेर नुस्तेमारी आनी भलायकी खात्यान फावो ते उपाय घेतल्यात. दुयेंस पातळचें न्ही म्हूण खंय सॅनिटेशन जागृती करून परिस्थिती कंट्रोलांत हाडल्या. कांय म्हयने फाटीं हे जेटीवेल्यान अश्यो डायरियाच्यो केशी येताल्यो. गोंयांत नुस्त्याचे सीजन स्टार्ट जाल्यार सुमार 8 ते 9 दीस आता थंयच आसात आनी भायले गांवचे कामदार गोंयांत ह्या बोटीचेर जे नुस्त्याक मारूंक वयता ते बोटीचेर कामाक येवपाक सुरवात जाल्ली आनी कांय आयिल्ले, कांय ऑलरेडी बोटीर गेल्ले आसात आनी आतां आमकां गमन आयलां की कुडबणा जेटीर ऑलरेडी 6 जाण एक जे कामदार हांकां डायरिया जावपाक स्टार्ट जाल्या आनी चान्सीस आसात की हांकां कॉलेरा दुयेंस जावपाक शकता म्हूण. फाटल्या वर्साक अशेंच जायते कामदारांक कॉलेरा जाल्ली आनी कांय कामदार मरूनय गेल्ले. तशेंच कावेलीसी गांवांनूय कॉलेराचें दुयेंस सांपडलेलें. आतां सद्याक फिशरीज डिपार्टमेंट आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हे अलर्ट आसात आनी तांचे प्रिव्हेंटीव मेजर्स कुडबणा जेटीर चालू आसात. कशे भाशेन हें दुयेंस स्टॉप करूंक जाता हाचे वयर. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस. काँग्रेसीन पोरू एसटीक राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्ली. वर्स उपरांत खंय लोकसभेंत बील पास जालां, राज्यसभेंत येवपाचें आसा. 2027 एसटीक खंय राजकीय आरक्षण मेळूंकूच जाय. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यात एसटी रिजर्वेशन बिलाचें क्रेडीट काँग्रेसीक घेता. गोंयांक खंय पोस्टल सर्कल जाय. महाराष्ट्रांतल्या पोस्टमॅनाक गोंयचीं नांवां गांवां कोंकणी कळना. याद आसली पोरू 2 ऑगस्ट आमी डिमांड मांडलेलो. हो आमचो काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो आशिल्लो लोकसभाच्या की आमची जी एसटी कम्युनिटी आसा जे खुबशे हजार पयलीं सारके नीज गोंयकार म्हणटा ते गोंया सांबाळटा ते तांणी आमची शेतां जावं, खाजनां जावं, दोंगर जावं, न्हंयो जावं, हे आमचे एसटी समाज म्हणजे तांचेर अन्याय जाल्लो. तांचो पळय हक्क आसा तो मेळूंक ना. सो रोखडोच सरकारान 5 तारखेर मेयाचेर एक बील हाडलें दॅट इज रिऑर्गनायजेशन एंड रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी. तें ह्या फावट पास जालां. फक्त एक हुस्को अदुबाव कसो जाता की इतली डिले कित्याक केली, 1 वर्स कित्याक लागलें. 5 तारखेर पोरू हाडलेलें, ह्या 5 तारखेर पास जालें आनी आजून राज्यसभान हाडूंक ना. सो 27 जे इलेक्शन आसा तांकां हें रिजर्वेशन मेळटलें काय हें आमी डिमांड करता. गोंयचे पळय आसा गोवा कम्स अंडर महाराष्ट्रा सर्कल एज फार एज पोस्ट इज कन्सर्न. जनरल पोस्ट तांचे अंडर आमी येता. सो कितें जाता त्या सायडींतलो पळय एरिया महाराष्ट्रांतले पळय कॅन्डिडेट आसा ते अप्लाय करता, ते सिलेक्ट जाता, ते गोंयचे पोस्टमॅन जातात. आमची लोकल लँग्वेज खबर ना, तो कसो कम्युनिकेट करतलो आमच्या लोकां कडेन. केन्ना मनी ऑर्डर येता, केन्ना सरकाराच्यो कितल्यो स्किमी अनावन्स केल्ल्यो आसात, तो स्कीम कसो एक्सप्लेन करतलो आमच्या गोंयच्या लोकांक. आमी हो डिमांड घाल्लो आसा की आमकां डेडिकेटेड पोस्ट ऑफीस जाय वेर द डायरेक्टर इज फ्रॉम हियर. म्हणजे आमी स्वता गोंयचे खुबशे इश्यूज घेतल्यात. लायक आतां बॉमाचें तें हांव कशें सोडिना, तें हांवें परतें रेज केलां वीथ श्री
घडकरी आमची 4 देवळां आसा, 2 तोंयी आसा. सो हाचेर डिस्कशन चालू आसा. आय एम व्हेरी होपफूल. ताजेर हांव कसोच गिव अप करिना. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत कारवायेचें उतर दिवनय गोंयांत उबर सर्व्हिस भायले भायर तशी चलता. सकाळीं मोपा विमानतळार थळाव्या टॅक्सीवाल्यान उबराक चलपी एक टॅक्सी धरली. एक्शन जायना म्हूण टॅक्सीवाले फुर्योज. ॲपा वरवीं अजूनय भाडी मारतात. खासा रिपोर्ट. सध्या गोंयान जो उबर ॲप आसा तो इल्लिगली ऑपरेट करता म्हणून कितल्योश्यो केसी ह्यो लोकां मुखार येयल्यात. आनी हेच पळोवपा खातीर जेन्ना आमी जो उबर ॲप आसा तो डावनलोड केलो आनी तेजेर आमी एक डेस्टिनेशन मारलें की सांतिनीज टू मोपा एअरपोर्ट, जाल्यार तांच्यांनी आमकां ते डेस्टिनेशन दाखयलें. वयल्यान ताजो फेअर प्रायस आशिल्लो तो 2058 रुपया होय दाखयलो. पूण जेन्ना आमी लोकल टॅक्सी जे ऑपरेटर आसा तांचे कडेन म्हायती काडली तेन्ना आमकां अशें कळटा की सांतिनीजच्यान जर तुमी मोपा एअरपोर्ट वचत जाल्यार 1600 ते 1800 रुपया इतलोच फेअर प्रायस जाता. ओके, सो आमी उबर ॲप डावनलोड केला. सो जस्ट चॅक करुया. सध्या आमचें लोकेशन आमी पणजे सांतिनीज घालुया. ओके, आनी डायरेक्टली आमकां मेळटा की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सिलेक्ट करुया आमी. आनी लेट्स चॅक. डेट आमी फाल्यांची घालुया 10 ऑगस्ट. टायम रँडम जस्ट चॅक करुया. ओके, सो आमी हांगासर पळोवपाक शकता की आमकां हांगासर इवन फेअर प्रायस येयला कितलो लागतलो तो. सो 2058 रुपये आमकां सांतिनीजच्यान मोपा एअरपोर्ट वचपाक हांगासर जे उबर ॲप आसा तेजेर दाखयता. जेन्ना आमी जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तांचे कडेन विचारता जाल्यार ते म्हणटा की ऑफिशियली तेंचे कडेन कांयच ना, ते इन्व्हेस्टिगेट करतले आनी जर अशा तरेन हे ॲप इल्लिगली ऑपरेट जाता जाल्यार तेजेर एक्शनूय जातली. When somebody operates illegally, anybody can operate illegally. We will stop that. सरकार तेंचेर केस फायल करची ना? Yes, करतले, definitely करतले. But we will take strictest action against them. पूण सरकारान हेची दखल घेवपाची गरज आसा आनी अशा तरेन इल्लिगली अशी ॲपां गोंयान ऑपरेट जावपाक शकना हाजो एक लोकांक जे गोंया भायल्यान जे अशा तरेचे ॲप जे आसा इल्लिगली ऑपरेट करता तांकां एक एग्जाम्पल सेट करपाची गरज आसा की अशा तरेची इल्लिगल ॲप गोंयान ऑपरेट जावपाक शकना आनी जे लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स आसा तेंचेर अशा तरेचो हो जो अन्याय आसा तोय जावपाक शकना. 3 लेटरां मारून सुद्दां म्हापशेच्या आमदारान खोर्ले हुंवाराचेर कांयच केल्लें ना. पावस पडिल्ले खेपे खोर्लेचें जंक्शन सगळें बुडटा. येत्या वतल्यांक कास्तीक. दर वर्सा हीच परिस्थिती. मात आमदारान केन्ना खंय लक्ष घालेंत ना. पावस पडिल्ले फावट खोल्ले सगळे बुडटा म्हूण कितलेशेच व्हिडिओ व्हायरल जातात. वर्सान वर्स हीच गत. येरादारी करतल्यांक थळाव्यांक हाचो बरोच त्रास जाता. पालिकेन खंय आमदाराक हाचे विशीं पत्रां बरयलीं तरी परिस्थिती आसा तशीच म्हूण म्हापशा पालिकेची नगरसेवक अवनी कोरगांवकार उलयली. ते आमी जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटान वता आमकां थंयच्यान आयकपा येता की आमकां MLAचे प्रायोरिटी नोट जाय म्हणून. आनी हे म्हाका दिसता आमी ही कामां घातल्या हेजेर फुडें जो कितें तोडगो काडपाक जाय वो आमी मेळून काडपाक जाय. ते पावस पडलो की म्हापशेची न्यूज पयली येतात पेपरार की म्हापशा खोल्ले बुडले. सो आमकां लोक विचारता तुमची आयज न्हंय व्हांवली काय म्हणून आमकां विचारता. जेन्ना ते हांगासर इनॉग्रेशनाक आयिल्ले तेन्ना बी हांगा हो तांकां दाखयल्लो आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की करया म्हणून तांकां खबर आसा अशें म्हटिल्लें. सो हांव मागता की आमी आनी 3 लेटरां बी तांकां दिल्या. रिमायंडर लेटरूय दिला ह्या कामा बद्दल म्हणा. आनी एक 8-9 कामां लिस्ट आसा आमी दिल्ले. आमी एक आमच्या वॉर्डाची मिटींग घेवनूच आमी तांकां मेळिल्ले आनी ते आमी पॉयंट डिस्कस केल्ले. सो आमी तांकां सांगिल्लें आसा. सो हांव म्हणटा की तांच्यांनी हांचेर मातशें एक लक्ष घालचें आनी लोकांचो जो कितें हो व्हडलो जो हांगा प्रॉब्लम आसा खोर्लेकारांचो तो सॉल्व करचो. चिकन वेस्ट, उस्तिल्ली माती, हेर कोयर सगळ्या नाल्यांनी उडयिल्ल्यान गटर सगळो ब्लॉक जाला म्हूण माजी नगरसेवकान सांगलें. चिकनाचे जे वेस्ट आहा पळय तें पोतयांनी भरून ताका गाठी मारता आनी ते सोडटा. आनी हांवें गेल्या फावटी अशेंच जाल्लें तेन्ना आमी चॅक केल्लें तेन्ना म्हाका स्मशान भुमी कडेन चिकनाचे 2-3 शॉपां आसा आनी थंय म्हाका ते सकयल पडलेले ते व्हाळांत पडलेले दिसले. तेज्या नंतर थोड्या लोकांक केळमे कापले. केळीचो घड घरान दवरता आनी केळी काडटा आनी व्हाळान उडयता. केळ्याचें जें झाड आसा तें काडटा आनी व्हाळान उडयता आनी ते नाल्लांनी येवन शिरचून हांगा शिरकाता. WRD जे डिसिल्डिंग करता ते फक्त ते
वयर पडलेली थोडीशी झाडां व्हाळान जाल्ली झाडां ती कापप बऱ्याच वेळा ते व्हरतात एकदां ते थंयच सांडटात सेवेचें काम सुरू जाल्यार तेन्ना पासून जी माती आसा पळय ती हांव व्हाळान सोडलेली आहा तेंच्यांनी बेगोबेग उपाय काडचे म्हूण थळाव्याची मागणी व्हाळाचो जो व्हॉल्यूम जो आसा तो परत रिस्टोर करपाची परत अत्यंत गरज आसा आनी ताका लागूनूय हो एक कारण आसा व्हाळ ओवरफ्लो जाता म्हाका तरी दिसता आमदारान की हेजेर खरेखरच कित्याक हो प्रश्न जालो मोठो प्रश्न आसा इनिशिएटीव घालून हो सुटावो करूंक जाय प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार सुतांची पुनव रक्षाबंधन तशेंच नुस्तेमारीक दर्यांत देवपाचो पारंपारीक तिथीचो मूर्त नुस्तेमारी मंत्र्यान दर्यांत नाल्ल सोडून दर्याची पुजा केली तेवटेन भावा भयणीची स्कुलांनी भुरग्यांची राखी बांदपाची परब भावा भयणीचे सेलेब्रेशन्स मुख्यमंत्र्याच्या घराय रक्षाबंधन आज नारळी पौर्णिमा नुस्तेमारी मंत्र्यान दर्यांत नाल्ल सोडून दर्याची पुजा केली जो समुद्र आहा हो शांत जावचो आनी मच्छीमारांक नुस्तेकारांक बरें दीस येवपाक तेंच्या काम करत्यांक यश येवपाक आनी तेच्या बरोबरच तेंची सेक्युरिटी आनी तेंचो संवसार बऱ्या प्रमाणान वयर वयचो आनी लोकांकूय तेजें बरें फळ गावचें म्हणून ही समुद्राची पुजा करता आनी गव्हर्मेंटाच्या मार्फत गव्हर्मेंटाच्या हितून ती दवरता की सगळे जे गोंयांत धंद्याकार आहा दर्यान आसूं वयर आसूं ते बरें उत्पन्न जावचें बरें लोकां पर्यंत नुस्तें मेळचें ही अपेक्षा स्किमी केल्ले आहा नुस्तेकारांक तश्योच ट्रेडिशनलांक तश्योच बायोफ्लॉक्स म्हणून आरजीएस म्हणून ह्यो स्किमी ह्या प्रायम मिनिस्टराच्या संबंधान जे आसता ते हाडून दर्या हाडून स्टोरेज बांदपाक केल्ले आहा ह्यो सगळ्यो बऱ्या पैकी स्टोरेज त्या प्रमाणे आमच्या मुख्यमंत्री मदत योजना म्हणून केल्ली आहा जर नुस्तेकार कोण भायर पिड्ड्यार जालो तर तेकाय तेजे फॅमिलीक 50,000 दिवपाचें केल्लें आहा त्याच प्रमाणे आमी वर्साक 20 लाख कंटिन्युअस म्हणजे काय पडणार पाहिजे कितें एक्सिडेंट जालो आनी कितें एलआयसी ना जाली जाय तांकां ते खुबश्यो योजना आहा ती दर्याची संपत्ती आहा आनी नैसर्गीक संपत्ती टिकोवन दवरपाची आहा आज रक्षाबंधन भावा भयणीचे सेलिब्रेशन भयण भावाक राखी बांदता आयुष्य आरोग्य मागता जाल्यार भाव भयणीक राखपाचे उतर दिता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट कला आणि कोंकणीचे मोगी घुमट मोगी आणि राजदीप बिल्डर्स राजीव गांधी कला मंदिरा बरोबर मेळून घुमट महासंगम 4.0 सर्त घेता काल स्कुलाच्या भुरग्यांक आशिल्ली आज कॉलेजीची सुमार 35 तरणाटे पंगड घुमट शामेळी घेवन सर्तींत वांटेकार प्रुडंटाचे टीव्ही आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर पळयात हे सर्तीची खासा कव्हरेज ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा मोरेश्वरा तूच वासुदेवा मोचकावरी बसला गणराज मोरेश्वरा तूच वासुदेवा मुशकावरी बैसला वाळू
हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें कर. पापा आ रहे ये। वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत.